फसवणूक आणि बनावट दस्तावेज प्रकरणात मेर्शेच्या प्रथम सत्र न्यायालयान महत्वाचो निर्णय दीत पोरणे गोय पुलिशेक या प्रकरणात FIR नोंदवून तपास करपाचो आदेश दिलो। पोरणे गोय पुलीस निरीक्षकान एका महिन्या भितर FIR नोंदवून तपास करचो आणि न्यायालयाक अहवाल दिवचो म्हणून न्याय दंड अधिकारी अंकिता नागवेकर हांणी हो आदेश दिलो। मेर्शेच्या मिलरॉक टेम्पल टावर ह्या कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या राजेंद्र कामत हांणी हे विशीं कागाळ केल्ली। एप्रिलाच्या 19 तारखेर कागाळ करूनय पुलीस तपास करपाक फाटी फुडें जाताले। ताका लागून राजेंद्र कामत हांणी न्यायालयांत धाव घेतिल्ली। मिलरॉक टेम्पल टावर कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीत मेर्शेचो चेअरमॅन आसतना म्हाजे कडेन एक ट्रान्सफर एप्लिकेशन आयिल्लें। त्या ट्रान्सफर एप्लिकेशना बरोबर जी शेअर सर्टिफिकेट आशिल्ली ती फॉर्ज सापडली म्हाका। त्या संदर्भात हांवें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट फायल केल्ली। जी ही शेअर सर्टिफिकेट इश्यू केल्ली तांचें नांव आसा संजय घाटवल आनी जगदीश देसाय। ती कंप्लेंट केल्या नंतर म्हाका कांयच पुलिसांचो रिस्पॉन्स येवना। म्हणटरी हांवें मेर्शे GMFC कोर्टान एप्लिकेशन फायल केलें। ताचो निर्णय GMFC कोर्टान दिलो की जे जगदीश देसाय आनी संजय घाटवल आसा तांचेर पुलिसांनी FIR रजिस्टर करचो आनी इन्वेस्टिगेशन करून कोर्टाक कळोवचें म्हणून।